आयज आमची प्रेस घेवपाची कारण म्हणल्यार तुमकां खबर आसा सगळ्यांक गोंयांत एक इश्यू सद्या दिसांनी तो गाजता म्हादईचो. आनी आज आमी केपें सगळे तालुक्याचे भुरगे आनी केपें एज अ RGP म्हणून आमी एक कडेन येयला. सो आमकां सांगपा जाय की तुमकां खबर आसा वॉटर हो एक मेन रिसोर्स आनी आमच्या गोवा गव्हर्मेंटान जेजेर म्हाका दिसता जशें काम करपा जाय तशें काम ह्या म्हादईक इश्यू लागून जालें ना. हें आमकां एक 2011 साकून पळोवपाक मेळटा. सो तुमकां खबर आसा वॉटर हो एक तुका बायोडायवर्सिटीक सुद्दां एक आमच्या 70 जर तालुक्या पळयत जाल्यार तेंचे स्पायस प्लांटेशन एग्रीकल्चर हे सगळे डिपेंड्स आहा पळय ते म्हादईचेर. आनी जे तरेन काम करूं जाय आसलें सरकारान आनी कितलेशे NGO आनी कितलेशे पार्टीज जावन गेले, कितलेशे CM जावन गेले, त्या नजरेन आमकां तरी खंय दिसना बाबा अशें गव्हर्मेंटान काम जालां ह्या म्हादई खातीर. आनी हो सद्याक हो नॉर्थाक प्रॉब्लम. तुमकां खबर आसा म्हादई न्हंय व्हांवन व्हांवन आमच्या लास्ट फोंडा म्हणल्यार आमकां येयल्ली आसा. आनी जर फाल्यां थंय सुद्दां उदक शॉर्ट जालें जाल्यार आमी सावथाक जें आमचें उदक आसा तें सुद्दां उदक आमकां ते सायडीन दिवचें पडटलें आनी हो प्रॉब्लम ऑटोमॅटिकली सावथाकय जातलो. कित्याक आमच्या सावथाच्यो कितल्योश्यो न्हंयो ज्यो आसा ज्यो तुका डिस्ट्रक्ट जाल्ले गेल्ले आसा, जेन्ना प्लास्टीक यूज करता आनी सगळ्यो वेस्टेज जाल्ले आसा. सो कॅनलाक सुद्दां उदकाक जर पळयलें जाल्यार सगळे वेस्ट करून हें जाल्लें आसा. सो तेका लागून आमी सगळ्या लोकांनी आनी आमी एज अ RGP जाले आनी गोंयकारां कडेन एक उलो मारता. आमी तेका लागून एक अवेरनेस मिटींग दवरलेलें आसा येता त्या आयताराक 5:30 वरांचेर आझाद मैदानाचेर. सो ही मिटींग आसतली. एनवायरमेंट आपले जे कितें हे आसा इश्यूज आसा ते सांगतले, बरे कितें प्रॉब्लम आसा उदका लागून तेय सांगतले. आनी सगळ्या गोंयकारां कडेन इवन केपेकारां कडेन आनी सगळ्या गोंयकारां कडेन आमी मागता की तुमी मोठ्या संख्येन ते मिटिंगेक येवपा जाय. कित्याक वॉटर हो नॅच्युरल रिसोर्स. पयलीं खुबशे जाण सांगताले की बाबा उदक उरचें ना आमकां पिवपाक. तुमकां खबर आसा उदक सामकी गरजेची वस्त. सो एनवायरमेंट सुद्दां तेजेर काबार जाता आनी एनवायरमेंट सुद्दां मेन इश्यू आसा. सो तुमकां एनवायरमेंटाचेर तुमकां आदित्य सांगतलो आतां. आमच्या CMान जो डिसिजन घेतला सध्या की म्हादई डायवर्ट करपा म्हणून CWC कडेन तेंगे जो गव्हर्मेंट आसा तेका प्लीज करपा लागून काय कित्याक लागून घेतलो तो खबर ना. पूण प्रॉब्लेम असो आसा की फक्त मनीसच त्या उदकाचेर डिपेंडंट आसा अशें ना. तेजेर व्हडलीशी वायल्ड लायफ जी आसा ती डिपेंडंट आसा. ती वायल्ड लायफ वतली खंय उदक पिवपा लागून. तेंय ना बाकीर फार्मर्स आसा, स्पायसीस आसा, कितलीशीं झाडां आसा जी डिपेंडंट आसा. आमगे फोंडा तालुका जालो, म्हादई वायल्ड लायफ सँच्युरी जाली, बाकीचे जे आसा ते खूब जाण डिपेंडंट आसा तेजेर. सो गव्हर्मेंटान हें कांयच कन्सिडर केलें ना की वायल्ड लायफाचे इम्पॅक्ट कितें जातलो, एनवायरमेंट इम्पॅक्ट कितें जातलो. कसलोच असेसमेंट केले कडेन ना. त्यांनी डायरेक्टली आर्बिट्ररी डिसिजन घेतला. आतां त्यांनी तेंगे पॉलिटिकल बेनिफिट्सा लागून घेतला की तेंगे काउंटर पार्ट्स आसा तांकां बेनिफिट करपा लागून घेतला कांय खबर ना. आनी हे जे आमगेले गव्हर्मेंटा आसा, रुलिंगय आसा आनी जे उडी मारून गेल्ले तेय आसा, जे पयलीं ओपोज करताले एका म्हादई डायवर्जन, आज कशें काय तेंचे बरोबर वचून ते सपोर्ट कितें करता तेंच कळना.